जेजूच्या मिसामाची सुरुवात जाता. नई धार्मिक चटवटिकांचे केंद्र जावन आसच्या जेरुसलेमांत बगर पयशिल्ल्या पालेस्तिनाचे तुदयेर वा पोंतार वा परिदीर आसच्या गलिलयांत, जाका पवित्र पुस्तकांत अनबावार्थ्यांचे गलिलया म्हणा, थंयच्या एका बिजी शारांत कफरनावांत जेजून घर केला. ख्रिस्तपूर्व 722 वर्सा जाबुलून आनी नाफ्तली गांव पयल्यान पयले आसिरियाचे बंदडेक वळख जाले आनी तांकां निर्वासित करून आसिरियाक व्हेलें. आनी आसिरियाचे पॉलिसी वा दुस्तुरे प्रमाणे दुसऱ्या कडच्या परकी लोकांक हाडून गलिलयांत घालें. अशें उपजलें अनबावार्थ्यांचें गलिलया. कफरनाहूम एक व्यापार वहिवाटाचें बिजी शहर. हांगासर आसो दर्यो म्हळ्यार गलिलया सरोवर. ह्या सरोवराचे भोंवतणी जेजूचें मिसांव चालू जाता. इजाया प्रवादीची उतरां वापरन सुरू जावच्याची सुवार्ता गलिलयाच्या लोकांक बरवसो आनी शांतीची सुवार्ता जाता. काळोखांतल्यांक उजवाडाची, मरणा सावळेंतल्यांक बरवश्याची सुवार्ता जावंक पावता. आयचे सुवार्तेंत सारांशी रितीन जेजूचें बिजी मिसांव वर्णिलां. जेजू शिकयत, बरी खबर गाजयत, पिडाशिडा गुण करीत आख्ख्या गलिलयांतल्यान भोंवता. तितलेंच न्हय, हेर कडेनचो लोक जेजू सरशीन हारिहारिणी येवंक लागता. शिकोवचें मातेवाचे सुवार्तेंत जेजूच्या मिसांवाचो प्रमुख वांटो म्हूण दिसून येता. विशेष करून हे सुवार्ते पटापट येवच्या दोंगरा वयल्या प्रसंगांत ही शिकोवन आमकां स्पश्ट जाता. बरे खबरेचें गाजोवप वा परगटणी जेजूच्या मिसांवांत सर्गींच्या राजाची परगटणी जावंक पावता. सुवार्तेंत जेजूची पातकी जिणी बदला, कित्याक सर्गींचें राज लागीं पावलां ह्या उतरांनी आमकां तें सारकें जळकता. गुण करचें मिसांव जेजून लोकांक दाखोवच्या सर्व रितीच्या हुस्क्याक लागू करयेत. बिजी आसचो जेजू बिजी आसच्या आमकांय लागीं आसा आनी समजता. आमच्याय काळोखांत ताचे शिकवणेचो परगटणेचो उजवाड जोडच्याक आनी गुण करपी स्पर्श जोडून घेवच्याक त्या हारिहारिणी ताचे शिवेच्या लोकां संगी आमी मेळया.